राज्य मार्केटिंग फेडरेशनाचेर बीजेपी पुरस्कृत कृषी समृद्धी पॅनलाची सत्ता। 14तले कृषी समृद्धी पॅनलाचे 13 संचालक वेचून आयले। कृषी समृद्धी पॅनला आड चडशे उमेदवार आशिल्ले ते अपक्ष। शेतकार आनी व्यापाराचे प्रश्न सोडूंक वावुरतले म्हणून नवे संचालक सांगतात। चेअरमॅन कोण आसतलो ते खंय चर्चा करून थारायतले। फुडारी म्हूण सध्या प्रकाश वेळीपाचे नाव घेतात। आज एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्डाची निवडणुकीचं काउंटिंग झालेलं आहे आणि सगळे शेतकऱ्यांचे पहिले अभिनंदन करता की कृषी समृद्धी पॅनलाचे आज फक्त फुंडा सोडून काउंटिंग चालू आसा। आमचे 14 पैकी 13 हे उमेदवार गोयच्या शेतकरी वर्गातल्या व्यापारी वर्गात निवडून दिल्ले आसात। आम्ही त्या सगळ्या शेतकऱ्यांचे आणि व्यापाऱ्यांचे आभारी आसात आणि हे कृषी समृद्धी पॅनल नक्कीच गोयच्या हिता खातीर, शेतकऱ्याच्या हिता खातीर, व्यापाऱ्यांच्या हिता खातीर आमी जो आमचो एजेंडा आसा तो आमी इम्प्लिमेंट करतले। आमी गेली फाटल्या 5 वर्सां जे हांव चेअरमॅन आसलो आनी एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्डाचे जे आमी काम केलां, जे शेतकऱ्या खातीर जास्तीत जास्त सुखसोयी दिवपाचो आमी जे प्रयत्न केल्लो आसा, व्यापाऱ्यां खातीरूय सुखसोयी दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। आयच्या ह्या क्षणाचेर हांव सगळ्या मतदारांचे हांव आभार मानता। हांव आमच्या पॅनला तर्फे ज्या कार्यकर्त्यांनी आमच्या फाटल्यान श्रम घेतले आनी ज्या वोटरांनी आमकां मुद्दाम येवन वोटींग केले ते सगळ्यांचे आभार मानता। हांव खास करून तिसवाडी तालुक्यांतले जे मतदार आसात तांचे आभार मानता आनी शेती आमची गोंयची शेती समृद्ध करपा खातीर जे कितें करपाक जाय ते सगळे आमी एकजुटीन आनी एक दिलान करतले अशें आश्वासन सगळ्या मतदारांक आनी त्याच प्रमाणे गोंयच्या शेतकऱ्यांक आमी दिता। सगळे व्यापाऱ्यांनी जे गोंयभरसून पेडण्यासून घेवन काणकोण पर्यंत जे व्यापाऱ्यांनी जे म्हाका मतदार दिल्ले आसा सो तांकां सगळ्यांकी हांव थँक्यू म्हणटा। सगळ्यांनी कितें व्यापाऱ्यांचे कितें प्रश्न आहा ते सोडोवपाचे हांव सगळ्यांक म्हाका फूल बोर्डाचो सपोर्ट आसतलो, ती एक सगळी बरी बात। सो त्या हितून हांव सगळे व्यापाऱ्यांचे जे बी प्रश्न आहा त्या फुडें कितें आहा ते सगळे फुडें बोर्डा फुडें मांडून सगळे सॉल्व करपाचे आमी ट्राय करपाचे सगळे हे करूया। गोंयच्या गोरक्षकांनी पर्रीकार सरकारा आड आक्रमक आंदोलन सुरू केलां। गोरक्षकांनी एकठांय जावन दिवचले सरकार आनी सरकारांतल्या कांय मंत्र्याच्या नांवान बुडकुले फोडले। हो सरकार फक्त मताच्या राजकारणाक संवकला। सरकार कांय विशिष्ट समाजाची वोट बँक सांबाळूंक हिंदू धर्माचेर हात घालता म्हूण आरोप। गोरक्षक खंय अशे बुडकुले गोंयभर फोडपाचे आसात। दिवचले गोरक्षकांनी पर्रीकार सरकार मंत्री विजय सरदेसाय, विश्वजीत राणे, माविन गुदीन, फ्रांसिस डिसोजा, मायकल लोबो आनी निलेश काब्रालाच्या नांवान बुडकुले फोडले। कोर्टान वचून ताजेर बंदी हाडिल्ली आनी आतां गोवा सरकारान दुर्दैवान एका विशिष्ट समाजाचे चोचले पुरोवपाक, जो समाज आमचो आयुश्यान जावना केन्ना आनी जो समाज गायचे भक्षण, बैलांचे भक्षण अशा प्रकारचे विकृत चाली हे करता म्हणजे चाली रितींचे तांच्या धर्मांचे नियोजन जे आसा अशा विकृत पद्दतींचेर आधारीत आशिल्लो समाज हो। सो तांचे तुष्टीकरण करपाक सर्वधर्म समभाव ह्या बोगस संकल्पनेच्या आधाराचेर आणि हिंदू धर्माच्या संस्कृतीचेर घालो घालपाचें काम गोवा सरकारान ह्या उसगांवा कत्तलखान्याक जे आतां परमिशन जे दिलां 22 तारखेच्या ईदाक ताचो हांव निशेध करता। सगळ्यात निमणे गोरक्षक हनुमंत परबान सरकाराच्या नांवान बुडकुलो फोडलो। बैल, गाय, वासराक केन्नाच मारपाक तेंच्यांनी परमिशन दिवचें न्ही। ही सुरवात जाता आमी आक्रमकतेन फुडें वयतले आनी हे सरकाराचे अपराध हे भरलेले आसा। जशे शिशुपालाचे अपराध भरल्या तसो अपराध हे भरलेल्या सरकाराचो निशेध करपाक हो बुडकुलो फोडटा आनी हर हर महादेव। प्रुडंटा खातीर उदय परब। घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक।